तुम्ही ॲक्च्युली जेन्ना यू आर अ बिझनेसमॅन, तुम्ही उद्योगपती, तुम्ही तुमचे बिझनेस आसलो आणि हो बिझनेस सांबाळटानाच तुम्ही राजकारणात प्रवेश केलो आणि तुम्ही पयलींच गेले ते भाजपा पार्टीन गेले आणि मागीर कांय कारणां खातीर तुम्ही ती पार्टी बदलून तुम्ही काँग्रेसीन गेले आणि काँग्रेसीसून परते आतां भाजपान येले. हे सगळे जे चेंजीस जाले पळय तुमच्या लायफान, त्या विशीं तुमकां कितें दिसता, कशें दिसता? आमी कितें तरी बरें करपा खातीरूच गेल्ले, पूण गोंयच्या लोकांनी आमकां नंबर्स दिवंक ना. आनी आमची पेरंट पार्टी जी आहली, आमी स्टार्टींग पॉलिटिकल जे भितर सरलेले हे पार्टीन सरलेले आमी BJPन. त्या टायमाची BJP वेगळी, ह्या टायमाची BJP वेगळी आहा. म्हणजे आयज कितें आहा, सगळे जे आदी काँग्रेसीन आहले ते सगळे आयज BJPन येयल्ले आहा. सो जे आयज चड करून MLA आहा ते काँग्रेस पार्टीचे आदीसून जे आहले पळय ते येयल्ले आहा. आनी जे ओरिजिनल BJP आहले ते खंय तरी फाटी उरलेले आहा, शेणलेले आहा. एक म्हाका दिसता 2-3 चौग जाण सोडून बाकीचे सगळे नये आहा, दुसरे पार्टीनसून येयल्ले. पूण पार्टी फुडें वचपाक जाय, पार्टी आपलें काम करीत आहा, आमी आमचें काम करपाक जाय. आमकां कांय फरक पडना एज लॉंग एज पीपल नो दॅट वी आर वर्कींग फॉर देम. आमी तेंचे खातीर काम करता आनी काम करतना असले वयर सकलां जाताच, प्रॉब्लमां येता, इश्यूज येता, वेगवेगळे इश्यूज आसता, पूण वी हॅव टू ओवरकम देम. देर इज नथींग एज सच एज दॅट वी हॅव गिवन सम म्हणजे लोकांक व्हडलो आमी हे करून गेले